NGO स्कॅनान गोयच्या भुरग्या सांबाळ घरांतल्या भुरग्यांचो विशय हायकोर्टा मुखार व्हेल्लो। गोयच्या 78 भुरग्या सांबाळ घरांनी सादारण 2500 भुरगीं आसात, मात हातूंतल्या एकाय भुरग्याक थंय दवरचे पयलीं राज्य भुरग्या कल्याण समितीची कायदेशीर बंधनकारक मान्यताय घेतिल्ली ना असो प्रकार कोर्टा मुखार उक्ताडार आयलो। ताजे वेल्यान हायकोर्टान मुख्य सचिवाक ह्या सांबाळ घरांचो वेव्हार तपासूंक लायलो। मुख्य सचिवाक आदेश दिल्लो तो असो: गोयची भुरगीं सांबाळ घरां भुरग्यां-विशीं कसलेच बेकायदेशीर वा गैर कृत्यांनी घुसपिल्लीं ना हाची खात्री करपाक पुलिसांक घेवन चवकशी करची। गरजवंत भुरग्यांच्या सांबाळाचे अंतर्गत बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याची ते विशींची कार्यपद्दत तपासची। प्रत्येक भुरगीं सांबाळ घराची विश्वासार्हता तपासून ताची खात्री करून घेवची। मुखेल सचिवान सध्या प्राथमीक रिपोर्ट सील करून कोर्टाक दिला। चवकशी पुराय करूंक आनीक 1 म्हयन्याचो प्राझ मागला। रिपोर्टाचेर नजर मारून कोर्टान केस बुधवार मेरेन फुडें धुकल्ल्या। बायलां आनी भुरगीं कल्याणाच्या विशयाचेर सुप्रीम कोर्टान 1 डिसेंबराक दवरिल्ले परिशदेक उपजिल्लोधिकारी रँकाच्या अधिकाऱ्याक धाडूंक सोदतात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक बरोच उजरायलो। The High Court slammed Goa government for not sending senior official to attend a round-table conference organized by Supreme Court on the issue of child welfare. Later, Goa government agreed to send Secretary of Women and Child Department to attend that conference, with Vishwanath Nene Mukesh Kumar for prudent